प्रायमरी रिव्हिजन जे आसा ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत आसा. ते लोकांचे जे कोणाचे 1/1/2019 पर्यंत 18 वर्सां कंप्लीट जाता तेंच्यांनी तेंचे इलेक्टरल रोलान नांव घालपा जाय. ते लोकांक कळपा जाय म्हणून आमी आयज अवेरनेस हांगा पणजेन प्रोग्राम करता. सो इट्स अवेरनेस ऑन समरी रॅली. हय, नांव घालपाचें इलेक्टरल रोलान. ओके. आणि हे आता तुम्ही अवेरनेस खंय खंय वयतले? इट विल बी अराउंड द आमी सिटी. आतां हय अराउंड द सिटी चर्च स्क्वेरा वयल्यान आमी विशाल मेगा मार्टा कडल्यान तशें घेवन 18 जून रोडा वयल्यान गार्डनान गोंयान आजुनूय उरल्या नांवां घालपाची ऑलमोस्ट कितले पर्सेंट कंप्लीट जाली? ही नांवां घालपाचें हें चालूच आसता न्ही. हय. ज्या मनशांक 18 वर्सां जशी जशी जाता तशी तशी तेंची नांवां घालपाची चालू आसता. आनी हें 1/1/2019 18 वर्सां जाता तेंची. थंयच्या नागरिकांक जांकां 18 वर्सां पुराय जाल्यात आनी 1 जानेवारी 2019 मेरेन तांकां 18 वर्सां जातलीं अशें सगळ्यांनी मतदार वळेरेंत आपलें नांव नोंदणी करप खूब गरजेचें. नो वोटर शूड बी लेफ्ट आवट हो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो मोटो जावन आसा. सो सगळ्यांनी मतदार वळेरेंत रेजिस्टर करपा जाय म्हणून ही अवेरनेस रॅली अशी घडोवन हाडल्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसान.